आनी आयज आमकां खुशालकाय भोगता जेन्ना 150 शो क्रॉस जाले आनी एक तुमकां हांव सांगोसो दिता कोंकणी फिल्मां काडपाक जबरशें कोण मुखार सरनाय कित्याक सगळ्यांक खबर आहा पयशे रिकवरी जायनाय. सो आमी सगळे आयज गोणगोणान ताळी मारताय हे कोंकणी फिल्माच्या प्रोड्युसराक बाब हनीफ. ओके आतां सर आतां बाब अनिकेत उलयतलो आमचो विलेन पूण चोवपाक हिरो दिसता. ना पण हांव सदांच एकच म्हणटालो हांवें जेन्ना फर्स्ट 6 वर्सां पयलीं हांवें म्हजी फिल्म करपाक स्टार्ट केल्ली तेन्ना म्हाका लोकांनी खूब आमचे गोंयचे एक खूब डिरेक्टर आसा जेणे म्हणलें गोंयांत कोंकणी फिल्म चलना. हांव सदांच म्हणटालो गोंयांत कोंकणी फिल्म चलना हो रॉंग ओपिनियन आसा लोकांचो. कित्याक सांगता आतां लास्ट वीक 2-3 वीक पयलीं धुरंधर रिलीज जाल्ली. धुरंधर थिएटरां हावसफूल आशिल्ली. पळोवपी मनीस कोण भायले आयिल्ले ना आमचे गोंयकारच. तेजो मिनींग कितें जालो जेन्ना आमी बरी कोंकणी फिल्म करता और जेन्ना आमी बरी हिंदी फिल्म करता लोक येता पळोवपाक. तशेंच हें आई साहेबा वांगडा जालां. जेन्ना आमी बरी कोंकणी फिल्म केल्या म्हणून लोकांक इतलो मोग इतलो क्रावड थिएटरान येवन ती फिल्म पळयला. आमकां खूब बरें दिसता जेन्ना आमी थिएटरान वता बॉक्स ऑफिसाचेर आमी न्ही हळू कान लायन पळयता. स्टॅनली ऑल्सो नोज दीस. आमी हळू कान लायन पळयता दोळ्यान पळयता तिकीट ना लोक परत वता ओके फाल्यां येतले म्हण. पब्लीक अशें ना की तिकीट ना म्हण येनात फाल्यां परत येता. तेका लागून हांव लिटरली आमगे आयनॉक्स म्हण सिंगल स्क्रीन्स म्हण जितले स्क्रीन्स आसा गोंयांत आय थिंक वी आर द फर्स्ट कोंकणी फिल्म टू हॅव अ बेंचमार्क ऑफ 19 स्क्रीन्स इन अ डे. ही आयज मरेन खंयच्याय कोंकणी फिल्माक मेळूना. ही आमकां आई साहेबाक मेळ्ळा. गोंयच्या लोकांनी तो मोग आमचे कडेन दाखयला म्हणून ती स्क्रीन्स आमकां मेळ्ळा. हांव तशेंच म्हणटा की हो मीथ तकलेंतल्यान काडा की गोंयांत कोंकणी फिल्म चलना. तुमी बरी फिल्म करा बरी फिल्म चलतली. गोंयचो लोक आमकां तितलोच मोग दितलो जेन्ना तुमी बरी फिल्म करतली. तर म्हणपाचें एकच की आई साहेबा मोमेंट हो सगळ्या खातीर आसा आमचे खातीर न्ही सगळे गोंयकारां खातीर आसा. कित्याक की आई साहेबा इतले लोक येता रे कोंकणी फिल्म पळोवपाक हें जालां आमचे वांगडा. आनी हें प्रत्येक फिल्म मेकर जेका कोंकणी फिल्म करपा जाय इट इज एन इन्स्पिरेशन फॉर ऑल द गोवन फिल्म मेकर्स. स्टॅनली हॅज क्रिएटेड अ बेंचमार्क अँड इट इज एन इन्स्पिरेशन फॉर ऑल गोवन फिल्म मेकर्स की बाबा भायर यात कोंकणी फिल्म करात आनी हो आई साहेबा मोमेंट क्रिएट करात. कित्याक बरी फिल्म केल्यार आमची गोंयची लोक फिल्म पळोवपाक येतली. जशी तियात्र पळोवपाक वता जॉन सर इज द बिगेस्ट बेंचमार्क ऑफ तियात्र वेर लोक येता भरून भरून लोक येता. तशेंच त्याच्या तियात्रा मोगा खातीर आनी कोंकणी फिल्मा मोगा खातीर आतां लोक येवपाक लागल्यात. लेट्स रेज द बार अप अशेंच इतलेंच म्हणटा हांव आनी देव बरें करूं. आनी सगळे गोंयकार ऑडियन्साक हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. What is the story about? अच्छा म्हणजे तुम्ही चोवंक ना फिल्म अजून मागीर दॅट इज तर आता हे जे आई साहेब आसा ते एक सिंगल शोज असे ना आसाय ते सद्दां आसाय एवरी डे. सो इट्स लायक आयनॉक्सान आसा सिंगल स्क्रिनान आसा देर आर एवरी डे शोज. पहिली फिल्म 5 स्क्रीन कोंकणी ना आमी स्टार्ट केल्ले 3 स्क्रिनान आनी आयज आमी जर 19 स्क्रिनार आसाय म्हणजे तुमचो मोगूच आसा. ओके फिल्माचे सांगोंक आतां जर तेजेर येता जाल्यार इट्स एक स्टोरी आसा एक अशें एक आर्टिस्टाची जो हिज ड्रीम इज टू परफॉर्म ऑन द बिग स्क्रीन. ओके पूण ताका चान्स मेळना बिकॉज ही इज ऑलवेज ही लॅक्स कॉन्फिडन्स आनी ताका तितून मातशें प्रॉब्लम तो बिजूड आसा. आनी ह्या जर्नीन जेन्ना ताका चान्स मेळता तेन्ना तो कसो एक सिट्युएशनान फसता आनी त्या सिट्युएशनान ही सेल्फ डिस्कवर्स हिमसेल्फ टू अचीव हीज ड्रीम. ओके दॅट इज ही आमची फिल्म आसा आई साहेबा. तुमकां आनी कितें क्वेश्चन असल्यार आतां तुमी विचारात. ना आमी आधार घेवंक ना अजून त्या स्किमीचो. हांव म्हणजे म्हाजो जो प्रोड्युसर आसा हसन
तेजे एक व्हडपण म्हणजे म्हणजे ह्या फिल्माक लागून एक कोंकणी फिल्माक लागून तेणें म्हणजे पयशे लायले तेणें केन्ना विचारूंक ना कितें म्हणून रिकवर कशें जातलें आनी कितें कांयच ना म्हणून ताका लागून एक आय एम रियली ग्रेटफूल तो येयलो फुडें आनी करून कित्याक जेन्ना हांवें स्टार्ट केली फर्स्ट म्हाजें जेन्ना तेन्ना हांवें रेमोंक सांगलोलें रेमो डिसुजा जेच्या बरोबर हांव काम करता तर तेणें म्हाका म्हणलें म्हाजो एकलो फ्रेंड आसा पण ते कडेन उलयता म्हणून आनी तेन्ना मागीर तो येवन तेणें हेका मेळलो आनी होय म्हाजो फ्रेंडूच भायर आसा अरे हांव वळखता हेका म्हणलें तशें आनी मागीर तेणें जे सपोर्ट केला आमकां आय थिंक वी नीड मोर प्रोड्युसर्स लायक हिम होय तेजो फर्स्ट अटेम्प्ट आहा पण हो प्रश्न विचारलो गोवा सरकाराचो स्किमाचो प्रश्न विचारलो म्हणून हांव एकच तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत सराक एकूच रिक्वेस्ट करपाक पळयता पळय कितें आसा आमचे गोंयान प्रोड्युसर आसात ते प्रोड्यूस करतात सारके तशेंच भायले लोक जे प्रोड्यूस करता आनी समज एखादी कोण कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस करता भले तो गोंयकार ना तरी इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पण तो गोंयकार ना तरी बाकीची फूल टीम आमची गोंयची आसा आमी सगळे गोंयकार आसा हेतू पण आमचे फुड्या एक भायलो प्रोड्युसर येवन अगर समज प्रोड्यूस करता आनी तो कोंकणी फिल्म करता आनी तो ती स्किमीचो गैरफायदो अगर उचलना ताका लागून मातशी कितें तरी कन्सिडर करपा जाय कित्याक आमी एट द एंड आमी एक कोंकणी फिल्म करता आमी गोंयकार स्टॅनली गोंयकार हांव आमी सगळे हांगा गोंयकार आहा सारके आमगे भले आमी मुंबय वचून काम करता मुंबय रावता कितें आसूं पण गोंयान फिल्म करपाचो सगळ्यात व्हडलो आमचो व्हडलो प्रोत्साहन म्हणल्यार कितें आमची मायभास ही मायभासा लागून आमकां सदां दिसता आमी जेन्ना बॉम्बे आसता उलयता आमी सदां म्हणटा की गोवन फिल्म इंडस्ट्री एक अशी इंडस्ट्री आसा जी सगळ्यात लास्ट ग्रोईंग इंडस्ट्री आसा अख्ख्या देशभरान कर्नाटका वयर आयली तमिळनाडू वयर आयली तमिळनाडू पयलींच्यान वयर आसा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री आतां हालीं 10 वर्सांन वयर आयल्या आतां टायम आसा आमची फिल्म इंडस्ट्री वयर घेवपाक आनी आमचे भशेन जे बॉम्बे काम करता जायत गोंयकार आसात जायत गोंयकार बॉम्बे बसलात तर तांकां मातशें एनकरेजमेंट करपाक समज एक कितें रिकन्सिडर करून कन्सिडर जाता फिल्म फायनान्स स्किमान की भले प्रोड्युसर भायलो आसूं पण बाकीचे सगळे लोक गोंयकार आसूं एक कोंकणी फिल्मा लागून तुमी कितें कन्सिडर करपाक शकता तर हांव फुल टिमा वतीन हांव हात जोडून विनंती करता की तुमी हें मातशें कन्सिडर करवा बिकॉज इट विल गिव बर्थ टू अ लॉट ऑफ गोवन फिल्म अँड गोवन प्रोड्युसर्स इज वॉट आय फील Okay, next question to the actors. सॉरी सर आयकोपा येना सर इफीक लागून आमी ट्राय करपाची आसलोली पण म्हजी फिल्म रेडी नासलोली म्हणजे म्हजें पोस्ट प्रोडक्शन चाललोलें पोस्ट प्रोडक्शन आहलोलें म्हणून आमी लास्ट मिनीट देखून ट्राय केलें पूण म्हणजे आमी पावोंक नाही थिंगा तशें Okay, last question to the actors. After I Saiba, what is your next project? Actors can answer. Even Johnson. everybody. आय सायबा फाटल्यान आय सायबा ऑफकोर्स आय सायबा पार्ट 2 येतलो आनी मागीर आनी एक 3 फिल्म येवपा आहाय जॉयविन फर्नांडिसा गेलें justmarried.com आनी मंगलोरियन कोंकणी फिल्म आमेन आनीक उमेश म्हण्याक पूण येताय कोंकणी फिल्म येताय पण आनी एक पाटी जे आय सायबा फिल्मान पळय जी रिकॉर्ड केल्या ती एक सारकी गुड न्यूज फॉर ऑल कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी आनी गुड न्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड कित्याक एक आय सायबा फिल्मान गोंयचे जे मल्टिप्लेक्सांनी 4 शो पोरवोरीन 2 शो पेनजीम आयनॉक्सान 4 शो मारगांव आयनॉक्सान 4 शो विशांताय 2 शो मागीर बिचोली फोंड्या हे इतले शो एक दिसा 19 देखून शो दाखयले ही एक सारके हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यूज टू ऑल कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी आनी मुंबय चलता हय बॉम्बे खंय तें बरोबली आनी थिंगाय शो सारके हावसफूल जाताय सो गोंया भितर आनी विनंती लोकांनी आनी दुसरे आउट ऑफ इंडिया दाखोवपाक ट्राय करची कित्याक बरी फिल्म ओके सबटायटल ऑलरेडी आहाय सगल्याक कित्याक हांव देखून जेन्ना दुसरे लँग्वेजीनी हांव डेयली म्हाका कांय लागना फिल्मां चोयता खंयचे म्हणजे हांव व्हडलो फॅन विजय तलापती मोहनलाल मामुटी देन नागार्जून हेंगे हांव व्हडलो फॅन तेंगे हांव डेयली एक पिक्चर चोयतालो हालीं दिसान चोवपाक पावलो ना पूण सबटायटलांचेरूय कळटा
म्हाका ती लँग्वेज कोण नाका सबटायटल आनी जी कोंकणी फिल्म येताय ताका सबटायटल आसताच आनी हांव सदां म्हणटालो तेंगे फिल्म चोयले उपरांत आमगे फिल्म एश कोन्न केदों चोयतलो पूण लोकांनी मोतीन दवरलें आनी ह्या फिल्मा इतू मोग दिलो डेली शो हावसफूल जाताय. थँक्यू गो. आणि एक्चुली न्हू कितें आहा जाण तूं, एक मनीस जेन्ना हुंय वचो जायत पाट सांगताय कोणता फिल्म कब चल सकता हय हें मात सारकें करेक्ट आन्सर. केदोणा कित चलतलें कोणाच्यान कांय सांगो जायना. नॉट ओन्ली अबाउट फिल्म. केन्ना कोण एकलो ऑल टॉप हॉटेल घाता आनी सायडी कोण एकलो वडा पावां गाड घाता. हॉटेल तशें उरता, वडा पाव बेगीन पावता. इट इज डेस्टिनी डिसायडेड बाय गॉड. नमस्कार सगळे. कितें आसता की जॉनर म्हूण आसता, एक एंटरटेनमेंट म्हूण आसता आनी एक सिरियस जॉनर म्हूण आसता. एंटरटेनमेंट म्हणल्यार जी आमी कमर्शियल इंडस्ट्री पळयतात जाका आमी पयलीं आमकां खबर आशिल्ली ती बॉलिवूड आतां सावथ इंडियनूय वयर सरता. वेर दिसाचो जो तूं कश्ट करता, त्रास काडटा आनी मागीर एक रिलॅक्सेशनाक वचून एक सिनेमाक बसता जे तुजें सगळें टेन्शन तातूंतल्यान वता, ते सिनेमा म्हणल्यार ताका आमी कमर्शियल सिनेमा म्हणटा, एंटरटेनमेंट सिनेमा म्हणटा. आनी देर इज सिरियस सिनेमा जे तुका फेस्टिवलांनी पळोवपाक मेळटा. इट इज कितें म्हणटा ताका एकाडेमीक सिनेमा जाचे वयल्यान एक्चुअली तुजी स्टेटस ठरता. सो दोनूय फिल्म आर ऑन अ पॅरलल, कित्याक कलाकार नेमान तेच आसतात जे हातूंकय काम करता आनी तातूंकय काम करता. वी आर लकी की जॉन सारको मनीस आमचे कडेन कलाकार आहा जो दोनूय स्ट्रिमांनी तुमकां दिश्टी पडटलो. सो अशें जेन्ना पळय फिल्म जाता एंटरटेनमेंट तेन्ना ताका रिस्पॉन्स म्हणजे आतां ताणें एग्जाम्पल दिलें, ताजें आनीक एग्जाम्पल दिता की बाकी स्टेटीन जर तूं वचत, बंगाला बी वचत, थंय जर एक बंगाली सिनेमा आसा एका आयनॉक्सांक आनी ताजे सायडीन सलमान खानालो जर पिक्चर चलता आनी एक दीस ठरयलें की सलमान खानालो पिक्चर फ्री आनी ह्या बंगाली सिनेमाक 200 रुपया तिकेट, जाल्यार लोक बंगालचे 200 रुपया तिकेट काडून बंगाली सिनेमा पळयतात, ना ते फुकट सिनेमा वचनात. हो जो एनकरेजमेंट आमकां आज आतां मेळ्ळो, उर्बा मेळ्ळी, तातूंतल्यान खुबशे प्रोड्युसर मुखार येतले की असो मेळपाक शकता रिस्पॉन्स कोंकणी सिनेमाक. नाचुया कुपासार जाणें पळय गाजयलो ताजे उपरांत हो फिल्म, ह्या फिल्माक इतली एडवांटेज की नाचुया कुपासार पासून ताका बाबड्याक कापस्ताद जालो ना, मागीर डॅरिंग जालो ना, रिस्क घेतलो ना आयनॉक्सांक बी दाखोवपाची, चलोवपाची थिएटरां भितर. ताणें बाकीच्या बाबड्यान त्रास काडून खंय खंय हॉलांनी, रवींद्र भवनांनी आनी खंय फेस्तां वचून काजरांनी, पंचायत हॉलांक हो त्रास ताणें काडलो, नांव दिलें गोंयांक. आनी आतां ताजे उपरांत खूब तेंपान आमी आय सायबा घेवन आयल्या. सो दीस इज द पॉयंट. हांगच्यान तुमकां हांव शुअर सांगता की कोण तरी प्रोड्युसर, आनी जी अनिकेतान रिक्वेस्ट केल्या ती हांव बरोवन रिक्वेस्ट करतलो सरकाराक, ESG कडेन आनी आमच्या दोतोर प्रमोद सावंत एज ए चेअरमॅन आमच्या ESGचो, की हो कन्सिडर करपा जाय जो मनीस जाका कोंकणीचो गंध ना तो फुडें सरता फ्रेंडा खातीर आनी कोंकणी सिनेमा निर्माण जाता. आनी त्या कोंकणी सिनेमांतल्यान कितलीशी आमची गोंयची कलाकारांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. शूटिंग सगळें गोंयांत जाता, 100% शूटिंग जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना बाकीचे ज्यो इस्टाब्लिशमेंट आसतात म्हणजे लॉजिस्टीक आसता, च्या दिवपाचें आसता, जेवणाची कॅटरिंग आसता, कितली जाणांक ताजे पासून उत्पन्न मेळटा. सो दीस इज गव्हर्मेंट्स जॉब. इनफॅक्ट लंडना भितर इफ यू शूट 60% ऑफ द फिल्म विथ एनी आर्टिस्ट, वर्ल्ड ओवर आर्टिस्ट खंयचोच, पूण जर लंडनाक जर 60% जर शूट जायत त्या सिनेमाक लंडनाक हे मेळटा, ग्रांट्स मेळटा. सो तुगेले हे जाता कितें शोकेस जाता. आमचें गोंय आतां आमचो जंय जंय सिनेमा वतलो थंय थंय आमचें गोंय शोकेस जातलें, गोंयाक फायदो जातलो, ट्युरिस्ट जातलो, अरे हे खंय तें पळोवया. आनी अशी तें चेन आसता ती घडटा. थँक्यू व्हेरी मच. आणि सगळ्या व्हडली गजाल हांव अनीफ सरा म्हणटा तो उलयतलो 2-3 मागीर. सगळ्या व्हडली गजाल की हो एक मनीस जसो साई सरान म्हणला, एक गोंयच्या भायरचो मनीस येवन आमकां सपोर्ट करता, कोंकणी फिल्म करता. हांव सांगता ह्या मनशान एकूय फाटी स्टॅनली बाबाक विचारुना की खंय कितले पयशे वता, कितें वता, तूं कितें करता, कोणाक कितले पयशे दिता. हे
एकूय फाटी हो प्रोड्युसर जावन हेणे विचारुना कित्या तेगे विश्वास स्टॅनलीचेर. आनी दुसरी गजाल, एक गोंयचो मनीस गोंयची सिनेमा करता आनी गोंयच्या लोकां खातीर सिनेमा करता, त्या एक गजाली लागून तेणे एक उतरान सुद्दां विचारुना की स्टॅनली खंय कितले पयशे वता, कित्याक कितले दिता, ते कित्याक कांय ना. स्टॅनलीन जे सांगला ते हेणे केला फकत स्टॅनलीच्या उतरा खातीर आनी आमची गोंयकारां खातीर, कित्याक आमी एक बरी कोंकणी फिल्म करया म्हूण. तर हांव म्हणटा आमगे हनीफ बाबा की एक 2 उतरां उलया. आनी सर आपका एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग द रेवोल्यूशन ऑफ कोंकणी सिनेमा, व्हाटएवर दैट इज बीन हैपनिंग, आणि 75 इयर्स पे आज जाके हमारे पास एक ऐसा कोंकणी फिल्म बना है जो हम 2 हफ्ता कंप्लीट करने के पहले भी हमने 150 शो पूरे किए सर. एंड हीच गजाल कोंकणीन म्हणटा. आयज 75 वर्सां आमी आयज कोंकणी सिनेमा सेलिब्रेट करतात. दिस इयर इज 75 वर्सां आमी लास्ट स्टेट अवॉर्डा केल्ले. आनी त्या 75 वर्षाक लोकांनी येवन तो कोंकणी सिनेमाक इतलो प्रतिसाद दिला, इतलो मोग दिला, आनी भीड म्हणटा कितें क्रावडान येवन थिएटरांत वचून सिनेमा पळयला. आनी आमची कोंकणी फिल्म ही पयली कोंकणी फिल्म थरता जेणे 2 वीक काबार जावची पयली आमी 150 शो काबार केला, कंप्लीट केला. एंड आय थिंक इट इज अ बिग थिंग फॉर आमची कोंकणी सिनेमा. आनी हांव म्हणटा आमच्या हनीफ बाबाक, सर आपका क्या फीलिंग है, आप बताओ. एंड वी रियली थैंक यू फॉर स्टैंडिंग आउट फॉर ऑल गोवन ऑडियंसेस एंड मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल फिल्म फॉर अस सर. इंग्लिश, हिंदी. चलेगा. सो दे ऑलवेज से ना कि ब्लाइंड फेथ बहुत डेंजरस होता है, और वो कभी कभी वर्क भी करता है. समटाइम्स इट वर्क्स ऑल्सो, बिकॉज दैट्स व्हाट वर्कड इन स्टैनलीज केस. बिकॉज I think the way is to talk every time about his film or is to discuss. You don't have any question only for him, you know. Generally होता है ना कि यार what are you doing? Nothing. There was no question. And the best blind faith was put on by the cast. Like they completely went with him. कि यार जो भी होगा अच्छा ही होगा. Whatever will happen will be the best only. And it's a really beautiful thing when you see this. For me, the best thing was in Panji I saw Avatar a day before a release, and the next day I see the same theater, same house full as Avatar. Matlab, this getting a house full in industry is as good as walking on your head and climbing Mount Everest. It's like that. It's impossible to see a house full thing. Impossible, as in I think many people must have died just watching. Arey, house full ho gaya. So it's a crazy thing, and we never had those, what do you call, amounts or the rewards or anything in mind. We just want the film which he made, completely his baby, Stanley's baby. The way it is made, it's his written all over, and great support. Like I was telling John sir today morning only, he just enters. Matlab, I saw almost every show in Borivali because staying in Andheri. Every time he enters until the last frame, people are mad. आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया, गेम किया, हाँ. एक गेम ही थी वो, कैसीनो में था. लेकिन क्या देख के किया, कि स्टोरी देखी? सर मैं मतलब मेरे बारे में पता नहीं कितना है. मैं म्यूजिशियन हूँ बेसिकली. मैंने 2 फिल्में की है, पाठशाला और मिकी वायरस. पाठशाला शाहिद कपूर थी और मिकी वायरस मनीष पॉल थी. उसके बाद मैंने सिंस 2013 एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तो 4000 एड्स कर लिए म्यूजिक के. नेशनल, दादा साहेब फाल्के से, मतलब एक घर लेना पड़ेगा उतने अवार्ड से. तो म्यूजिक फर्स्ट चीज़ है. ये फिल्म का स्कोर भी मैंने किया है, बैकग्राउंड स्कोर जो है वो. स्टोरी आपको पसंद आई, इसलिए किया या मैंने बोला ब्लाइंड फेथ. मैंने स्टैनली से आप पूछो, मैंने पूछा भी नहीं इसको क्या है. टिल ही शोड मी द फिल्म, लाइक ये आज फिल्म देखते हैं, राइट स्टैनली? ये क्या बना दिया हाँ. स्टैनली ने? और टेक्निकली आई वांटेड टू नो अबाउट दीज 2 guys. You know, these 2 guys का तो the first experience crazy watching themselves on screen, and I think Walter has experienced every day. Every day he's with all the people who come out, the entire house full, show people coming out, and he's there, and they are like, you know, it's like magic for them. Arey, he was just here and he's here. I've seen him at least 5 days together. तो crazy है. तो मतलब पैसा बहुत सेकेंडरी है, बिकॉज खुद आर्टिस्ट हो ना, म्युझिशियन हो. आणि एक एन्थुजियाझम असतं की आपण एक पिक्चर काढतो म्हणून. हां. पण तुझ्या स्टोरीत नसता. स्टोरी नसता
आमकां कितें जाता कोणाक तरी दुसरी ट्रान्सलेट करता आनी वापरता आनी हो कॉन्सेप्ट तुमी एक्सेप्ट केलो काय ना स्वता स्टोरी करना हाँ पर ब्लाइंड फेथ अगेन ना क्वेश्चन प्रोड्युसरा आसा काय आनी कोण हा ना पण ह्या तो जसो हनीफ म्हणटा इट इज ब्लाइंड फेथ तेणे दोळे धापून तेणे मतलब ये writer हय, आणि first one. तेणे दोळे धापून स्टॅनलीचेर विश्वास केलो रायटर गोंयकार काय आनी भायली स्टोरी कितें म्हणटा स्टोरी रायटर आमचो गोंयकार काय हेजो उतर स्टॅनली बाब दितलो हो रायटर हो डिरेक्टर हो स्क्रीन प्ले रायटर आणि काहीतरी आसा स्क्रीन प्ले डायलॉग स्टॅनली बाब आमचो रायचो राय रावता पूण शिरोडेचो माणक्या शिरोडा तो जल्मला आनी रावता मुंबय काम करता मुंबय पूण तेच्या काळजान गोंयकार नीज गोंयकार जेन्ना हांव लायन प्रोड्युसर ह्या फिल्माचो जेन्ना स्टॅनली सर म्हाका मेळलो आनी तेणें म्हाका सांगलें आपल्याक ही लोकेशनां जाय तेन्ना हांवें ताका केन्नाच विचारूंक ना स्टोरी कितें पळय ती ताका एकूच सांगलें पळय स्टॅनली सर कोंकणी फिल्म जायतो लोक करता पूण जो एक्टर आसता ते लँग्वेज आनी कॅरेक्टर तितून जर घुसना कोंकणी फिल्म पडटलें तेणें सांगलें आपणाचो तेच हेतू की सगळ्याक जे आर्टिस्ट आसतले ते आपापलो भुमिका जी करतले ते सारके आपापल्या लँग्वेजीन आनी आपली कम्फर्टेबलान करतले म्हणून तेकाच लागून म्हाका दिसता सगळो जो आमचो प्रेज वचोंक जाय स्टॅनलीक कित्याक स्टॅनलीन कोणाकूच स्टोरी सांगनासतना जे आपणाचे सीन बाय सीन पिक्चर आख्खे कंप्लीट केला ते आमी सगळ्यांनी ताका वालोर दिवंक जाय मोगाळ भाव भयणांनी तुगे काळजान एक आस आसता आपण हें करतलोच म्हूण आनी फायनली तो तें करून दाखयता आनी त्या टायपाचो बाब स्टॅनली बिफोर पॅन्डेमीक तेणें म्हाका अनिकेता थिंगा पळय येयलोलो पेज घेयल्या आनी ही आय साहेबाची अशें हिंगा 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 आख्खी स्टोरी एक्सप्लेन केलोली बिफोर पॅन्डेमीक जायन कितली हय पॅन्डेमीक जायन वर्स गेली पूण तेणें होप सोडूना आनी एक दीस ताका देखून उगडास आसपाना एक दीस स्टॅनली बाबान आमी शुटींग चलता तेणें शुटींग थोडे दीस उरलेले काबार जावपाक तेन्ना म्हाका म्हणलें म्हणपाक लागलो लोकांक कळों जाय की आमको देखून बॉलिवूडाक कंपेर करून बियॉन्ड बॉलिवूड वयताय तेश को फिल्म करपाक जाताय एंड दीस इज माय ड्रीम हें तेणें म्हणलोलें आनी तेका न्हू एक सेल्फ कॉन्फिडन्स तेगे इतू पावरफूल फकत तेका दाखोवपा जाय आसलोली आमगे फिल्मां मल्टिप्लेक्सान चलोन हिट जायन क्रॉस करून त्या लेवलाचेर वयताय म्हण आनी चोय पॅन्डेमिका पयलीं जो मनीस आपल्या मोदी स्टोरी घेवन आसलेलो तीच स्टोरी पॅन्डेमीक काबार जातरी तेणें होप सोडूना आनी तें सेल्फ कॉन्फिडंट सोडूना ह्या दोनीचेरय तेणें इतू मन दिलें आनी फिल्म इतू बरें केलें की तुका एक देखून तितून डल मुमेंट ना आनी फायनली पळय तेका कितें चिंतून आसलेलो तें तेणें करून दाखयलें आनी हें कोंकणी फिल्म तेणें आयज वयर वयर पावयलें सो स्टॅनली बाब काळजां आसा तुका हें आनी हें न्हू एक आमकां सोग दिलें lesson means what if you have got that willpower if you are always thinking that I want to reach that Himalaya you can reach there because Stanley Bab has already reached he has accomplished his dream ताणें आपल्यागे सपन पुरें केलें ना जायत वचपा आहा पूण कोंकणी हितून एक बरो व्हडलो इतिहास केलो काळजांतलें हांवें फिल्म केलें मनांतलें हें केलें जायत तें तुवें चिंतून मना आसलेलो मोज जायत जालें तरी पूण तुवें होप आनी तुजें आसलो सेल्फ कॉन्फिडन्स सोडूना दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट एक गजाल म्हाका प्रत्येक जो मुवमेंट जाता तो कित ना कित शिकोवन वता सो ह्या मनशान म्हाका पेशन्स शिकयलें की सुरवाते साकून म्हणजे स्क्रिप्ट हातां पडल्या ते सिनेमाचें शूटिंग जाय मेरेन इतले हर्डल्स आयले खूब त्रास जाले खूब त्रास लास्ट मुमेंट कितें ना कितें घडटालें गोंयांत आमी जातपकान प्रोफेशनल रावपाक शकनात सो जी सर्वीस आमकां जाय आसता ती मेळना लास्ट मुमेंट कितें तरी जाता प्रॉब्लेम जाता टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाता आनी हो कूल मनीस आर्टिस्टां भितर अनमान जाताली कित्याक खूब लेट जातालो एक एकदां
त्रास जातालो, फूल नाईट शूट करचे पडटाले. सो ती अनबन जाताली तेन्ना हो थंडपणा, हांव तूं इतलो थंड कसो. तो म्हणटालो की जेन्ना हो सिनेमा रिलीज जातलो तेन्ना एवरीबडी बी प्राऊड दॅट आय एम पार्ट ऑफ दीस सिनेमा. आणि हे सगळे पळय डिफिकल्टी हर्डल्स पळय आनी ते लोक विसरून वतले, आर्टिस्ट विसरून वतले. अँड इट इज सो ट्रू. सो दिस इज द लर्निंग लेसन. जेन्ना आमी 15 दीस इतले त्रास काडले, जॉन सर हांवें बाकाचेर न्हिदता आसतना पयला झाडाला खातून भायर ते घराच्या वरांडात अशे त्रास काडल्यात सगळ्यांनी. आनी जेन्ना जेन्ना हे सक्सेस मेळटा तेन्ना आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसता. आनी ह्या अभिमानाक कारणीभूत एक मनीस जाका आपल्या भाशेचेर प्रेम हा, जो मुंबय वाडलो. एक मनीस जो आपल्या फ्रेंडा खातीर इन्वेस्ट करपाक तयार हा ब्लायंडली. आनी आमी हांगा देशांत भाशा भायलो भितरलो आनी असली करून झगडटा. दिस इज द लव, दिस इज द एक्झाम्पल. आय सायबा इज ऑल्सो एक्झाम्पल. अ ब्युटिफूल कॉम्बिनेशन. आनी देव बरें करूं स्टॅनली. आनी असोच आमकां मदत करीत राव गोंयकारांक, गोंयचें नांव व्हड करीत राव. ॲक्टर्स हे फर्स्ट मूवी तुमचे ॲक्टर्स लीड ॲक्टर्स फर्स्ट मूवी तुमचे एक्सपिरियन्स कशे आसले एज अ लीड ॲक्टर फर्स्ट टाइम ॲक्टर्स तुमचे एक्सपिरियन्स कशे आसले? Handing over to the chocolate boy of Goa. First time actors, but you'll have to see the film. They don't look like. Both of them. I mean, as artists, we're just puppets, I'd say. We don't really have a huge say, but we should thank our director and writer and producer and everyone who are the backbone of this film for having that faith in us that we could portray what they have given us. And we've reached our 100th show. This is a great milestone for us, and 150 crossing 150. And I just, we don't know how to react. We see crowds gushing out because they've just seen us on the screen, and now they're seeing us here because I'm just fangirling my own movie, and it's a great moment for us. And I should just say thank you to Stanley sir, thank you to Hanif sir for having that faith in us, and yeah, thank you to Goans for giving us this dream come true. Thank you. Yes, Walter. How is your experience while shooting? You are the female and all male. How was it? I felt at home, comfortable, extremely. You know, we used to crack jokes. We just made the best out of whatever time we had. And Amruta, the character, you should watch. You'll know that who she is. Yeah. So after I Cyber, what's your next project? I would say I'm waiting for Stanley sir to get part 2. And so far it's I Cyber part 2, and I'm looking forward to more. But I Cyber part 2 first. Yes, Walter. No, but I think Walter, I think technically we were babysitting Vedika because she's the youngest actor and the youngest crew in the whole film. So all our guards were up, like we all were bodyguard lovely sing around her. Walter. She's a lovely cake maker. She baked good cakes for us on the wrap party. She'll send some cakes for you all also. Yes, Walter. म्हजें नांव वॉल्टर डिसोजा. पूण जेन्ना बी आतां हांव पळयता लोकां भायर येता ना थिएटरांतल्यान, तर म्हाका जो जो म्हणटा. तर आतां म्हाका सांगचें पडटा की कॅरेक्टर सारकें, आनी म्हजें नांव वॉल्टर डिसोजा, कॅरेक्टर म्हजें जो. तर आतां ही लास्ट 15 years हांव थिएटर करता, मागीर फिल्म छोटी छोटी ॲड्स फिल्म सगळें केलें. पूण अशी मुवमेंट म्हाज्या लायफान केन्नाच येवंक नासली. ह्या मुवमेंटसाठी हांव लास्ट 15 years स्ट्रगल करतालो. आनी जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका कॉल आयलो कास्टिंगांतल्यान, तेन्ना हांवें चिंतूंकूच ना की हांवें विचारूंकूच ना की म्हजो रोल कित्याक. हांवें फकत हें आयकलें की कोंकणी फिल्मां. म्हजी मम्मी म्हणूंक लागली की कोंकणी फिल्मां कितें पुना तूं कर. हांव हिंगा पावलो, स्टॅन सरान म्हाका नरेशन दिलें, तेन्ना म्हाका कळ्ळें की अरे जोचे कॅरेक्टर ते हांव करता. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तेच म्हाका इतले व्हड आसले. हांवें एक्सपेक्टेशन्स कांयच ठेवूंक ना. हांवें म्हटलें जे पूण हांव इतली 15 वर्सां हांव स्ट्रगल करता आनी म्हाका ही फिल्म मेवल्या, तर हांव म्हजें 100% दितलो. कितेंय जावं नी, फिल्म हिट जावं नी, कितें पूण जावं नी. तो 100% हांवें दिलें. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना हांवें रिजल्ट पळयलो आनी थिएटरांतल्यान आतां जेन्ना भायर येताना, तेन्ना म्हाका हें कितें सपन आहा कितें आहा काय सजमना आतां. सो
स्टॅन सराक हांव आनी मेन म्हणजे इतले सगळे डिरेक्टरान वांगडा हांवें काम केलां, पूण स्टॅन सर इज डिफरंट. म्हणल्यार की कितें जाता एक्टरचें ना केन्ना केन्ना प्रेशर येता, परफॉर्मन्स प्रेशर. पूण स्टॅन सरा वांगडा म्हाका अशें केन्नाच अशें रियलायज जावंक ना की अरे स्टॅन सर कितें म्हणटलो, अशें केल्यार कितें, कशें हो डायलॉग असो म्हणल्यार कितें म्हणटलो. जे आमी करतले मागीर सर सांगतलो आतां अशें नाका कर, अशें कर, अशें कर. ताका लागून म्हाका दिसता परफॉर्मन्स जो तुमी आतां पळयता, सर आप बोल रहे थे ना की अभी की परफॉर्मन्स नहीं लगता की पहली फिल्म है. पण म्हाका दिसता सगळे क्रेडीट स्टॅन सराचे. आमी फकत तेचे स्टॅन सर जे म्हणटालो ते ब्लायंड फेथ दवरून हांवें तेचे फॉलो केले सगळे. थँक्यू.